सुकूर पंचायतीन बुधवारा आपल्या मर्यादे भितर चलपी जायते बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड मोडले। स्क्रॅप मालकांक जारी केल्ल्या नोटिसांचेर लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान ही कारवाई केल्या अशें थळार हाजीर आशिल्ल्या पंचायत वांगड्यांनी सांगले। पळयात ऍक्शन घेतलेले आसा आणि साधारण तुमच्या सुकूर पंचायत क्षेत्रांत कितके अशे अड्डे आसात बेकायदेशीर? चार आहा, 2 ऑलरेडी केल्ली आहा, कंप्लीट सगळ्यांनी क्लीन केल्ले आहा। सो हे आयचे हे एक आनी तो एक आहा, 2 आहा आनी ते आमी आयज काडटले। सडनली हे ड्रायव्ह घेवपाक कारण कितें अशें जालें? उजो लागलो आनी चोरी जाल्ली आहा न्हू, अशेंच फुडें चोरी जावच्यो न्हू लोकांचे देवळांनी घंटा एक मेळ्ळी आमकां आनी उजो बीन पेटचो न्हू म्हणून आमी सगळे काडपाक सोदतात। याच्याच बरोबर तुमचे सुकूर पंचायत क्षेत्रात आनी बाकीचे खुबशे इल्लिगल चलता, बेकायदेशीर कृत्य चलता, ते बाबतींत तुमी कितपत गंभीर आसा? आमी ऑलरेडी नोटीस पावलेली आहा आमची, तांकां ऑलरेडी नोटीस दिलेली आसा, तांकां टायमूय दिलेलो आसा। सो तेंच्यांनी त्या टायमा भितर आपलो रिप्लाय दिवचो। आमी हो स्क्रॅप यार्डाचो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा। हाज्या पयलीं आमी ताचें इन्स्पेक्शन केल्लें 28 डिसेंबराक। अजून तांच्यांनी आमी तांकां इंटिमेशन दिलें तुमी खाली करा म्हणून, तरी तांच्यांनी ते खाली करूंक ना म्हणून आमकां हो सुकूर पंचायतीक इनिशिएटीव घेवचो पडलो की ते स्क्रॅप यार्ड हे सगळे काडून उडोवपाक लागून। सुकूरचे पंच मेंबर आज आमच्या सरपंचान, सेक्रेटरीन तशेंच पंच मेंबरांनी फुडाकार घेवन स्क्रॅप यार्ड काडपाचें थारायलेलें आसा। 28 डिसेंबराक आमी तांकां नोटीस धाडलेली की तुमी खाली करचें म्हणून, तरी पूण तेंच्यांनी हें खाली करूंक ना। सो एक 2-3 स्क्रॅप यार्ड तेंच्यांनी स्वता खाली केलेले आसा। हांव तांकां खरेंच एप्रिशिएट करता की तेंच्यांनी आमकां पंचायतीक कॉपरेट केल्लें आसा। लास्ट टायम असो हांगा इन्सिडंट जाल्लो, हांगा उजो पेटलेलो, तेन्ना आमच्या खुबश्या शेतकारांक त्रास जाल्लेले। सो तेंच्यांनी कंप्लेंट दिलेली की उजो पेटला, त्रास जाता आमकां म्हणून। सो तेन्ना आमी तांकां सांगलेलें की तुमकां परत टायम दिता, तुमी त्या टायमा भितर परत काडा म्हणून। सो आयज आमी तांकां परत आमी काडपाक गेलेली आसा हांगासर। सो तांकां टायम दिलेल्याक तेंच्यांनी ते काडूंक ना, सो हें आमकां आयज काडचें पडटा। सो आयज आमी इमिडिएटली एक दुसरो ड्रायव्ह घेतलो की जे स्क्रॅप यार्ड ऑलरेडी तांकां नोटीस सर्व केल्ली 28 डिसेंबराक। सो ती दिवन तांकां टायमूय दिल्लो, सो तांकां खूब टायम दिलो, ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले। सो आयज इमिडिएटली आमी एक्शन घेतलें, कित्याक थ्रू आमचो MLA सुद्दां असो स्क्रॅप यार्ड आमकां पर्वरीन म्हणटा। सो आमी सुकूर आमी क्लीन करूंक सोदता, कित्याक आमची ज्युडिशन सुकूर पंचायतीची। आनी मेन इम्पॉर्टंट ह्या दिसांनीच पयलो उजो लागलो, सरपंच उलयलो, पंच मेंबर उलयलो, उजो लागलो, घंटा मेळ्ळ्यो। सो आनी ह्या दिसांनी एक 20 दीस जातले। सो ते TVची JCB हाडून हांगर कट केली स्क्रॅप यार्डान। सो हो स्क्रॅप यार्ड आमच्या सुकुरान नाका म्हणून आमच्या पंचायतीची जी न्यू बॉडी येयल्या तेंच्यांनी जेन्ना बॉडी डिसिजन घेतलें की आमी इनलिगल मेन म्हणटा ते स्क्रॅप यार्ड, उरलेले बिजनेस आनी खूब आसा। सो तेजेर आमी जेन्ना तेंच्यांनी कोणांनी NOC घेवंक ना जाल्यार तेंच्यांनी एप्लाय करचें NOC आनी तेंच्यांनी धंदो करचो। सो धंद्याचेर आमी थंय एक्ट जायना। आयज सुकूर आमच्या देवश्री गार्डन जे नवताराचे ऑपोजीट आहा पळय, तेच्या ऑपोजीट फाटल्या दिसांनी सरपंचान एक्शन घेवन इमिडिएटली सो अशी शॉपां हें केलें की तेंचे कडेन लायसनूच ना, 5 वर्सां 4 वर्सां तेंचे कडेन लायसनूच ना। सो रेव्हेन्यू पंचायतीक कांयच ना। आमी म्हणटा कितें, तुमी कितें आहा ऑथॉरिटी लायसनाची ती ऑथॉरिटी घेयात आनी तुमी बिजनेस केल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।